प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. हरमल लागिल्लो उजो केरये मेरेन पातळिल्ल्यान कवाथे, आंब्याची गालफां आनी काजूंचो लासून गोबर. कोटीच्या वयर लुकसाण. पणजे, पेडणे आनी म्हापशेच्यो फायर ब्रिगेडी 7 वरां पालयताल्यो उजो. धावी बारावेक अनुसानूच सेकंड टर्म परीक्षा. शिक्षण मंडळाच्या आम सभेत घेतलो थाराव. मात प्रिलीम घेनासतना रावपाचे स्कुलांक स्वातंत्र्य. कांय स्कुलांनी सेकंड टर्म परीक्षा घेतिल्ल्यान निर्णय. केपे तालुक्यातल्या एका आमदाराकडे पैसे घेऊन वताले म्हणून बाळी 38 दुबावीत टेम्पो सयत पुलिसांच्या ताब्यात. वेगवेगळ्या खात्यांतली 600 ऑफर लेटरां वेंचणूक आयोगान केली स्थगीत. माथानीन सोडलो युगोडेपा. सुत्रां म्हणटात कुठ्ठाळी तिकीट मेळपाची शक्यताय नाशिल्ल्यान सोडलो पक्ष. माथानी म्हणटा युगोडेपा गोविपा युती ना मान्य. भाजपा सयत हेर पक्षाच्या उमेदवारीचो पर्याय. आणि खेळामळात बाबू ब्रदर्स T20 क्रिकेट सर्तीच्या पयले क्वार्टर फायनलीत स्पोर्ट्स विकाक मारून वॉरियर्स जिखले. दुसऱ्या क्वार्टर फायनलीत खोर्ली 11 मारले आर्ले क्रिकेट क्लबाक. सेमीफायनली शेनवारा. आता खबर विस्तारान. बिरेस्तारा दनपारा हरमल वाठारात लागिल्लो उजो केरये मेरेन पातळिल्ल्यान त्या वाठारांतले कवाथे, आंब्याची गारफां आनी काजूंचो लासून गोबर जालो. ह्या भयानक उज्याक लागून कोटीच्या वयर लुकसाण जाला आसूंये असो सध्या अदमास आसा. पणजे, म्हापशा आनी पेडणेच्या उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सुमार 7 वरां झगडून उजो पालयलो. हरमला मदल्या वाड्यार बिरेस्तारा सकाळी सुमार 10:30 वरांचेर हो उजो लागलो. नेटाचो वारो आशिल्ल्यान हो उजो रोखडोच सगळ्याक पावलो. हरमल दर्यादेग वाठारांत सगळ्याक सुकें तण आनी दर्यावेल्यान नेटाचो वारो आशिल्ल्यान उजो रोखडोच पालये मेरेन पावलो. उजो लागिल्ल्याची खबर उजो पालोवपी दळाक मेळटकीर पेडणेच्यान दळाचे जवान थंय पावले. मात पुराय दोंगर पेटिल्ल्यान उजो पालोवप शक्य जावंक ना. म्हापशे आनी पणजेच्यान आनीक बंब आफोवचे पडले. सकाळी 11 सुरू जाल्लें हें काम सांजे उसरा मेरेन चालू आसलें. हरमल ते केरी मेरेनच्या पुराय दोंगरावेली सगळीं झाडां लासून गेली. उण्यांत उणें 1 कोटीचें लुकसाण जालां आसूंये असो मुळावो अदमास आसा. उजो लागिल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या उपरांत पेडणेचे उपजिल्लोधिकारी अजीत पंचवाडकार, मामलेदार सतीश देसाय, मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकार, आदली मंत्री संगीता परब आनी थळावे सरपंच आनी हेरांनी भेट दिवन उजो पालोवपा विशीं सुचोवण्यो दिल्यो. भौशीक बांदकाम खात्याचे कामगार हाडून उज्याचेर नियंत्रण हाडलें. सांजे सुमार 5:30 उजो पालवलो. ह्या उज्यांत लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांनी लुकसाणा विशीं प्रुडंटाक म्हायती दिली. तो जवळजवळ 40,000 स्क्वेअर मिटराचो आहा आनी तेतूंत जितक्यो काजी आशिल्ल्यो जवळजवळ 3,000 काजी म्हाज्या लासान कंप्लीट लुकसाण जाल्लें आहा. आनी ते जील मीत खंय गेले? जील हांव पोटा फाटल्यान ताच्या फाण्यां कामाक. हां. आनी हयसर आतां मग तूं एकटीच पालयता? थंय वायट पालयलें म्हाज्या पुता काय करूं केलें. सकाळी बायता पाणी हाडून म्हज्या पुता शिपला ही जाता भुरग्याक. पंप चालू आसले तांचे 100 मीटर पायप ना. कसले फायर ब्रिगेडी? कित्याक फायर ब्रिगेडीचे? मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकारान उजो पालोवपी दळाचेर टिका केली. हांगा फवारणी पाणयाची हेलिकॉप्टरान करपाची गरज आसली. कोस्ट गार्डाक भितर घालपाची गरज आसली. गेले 4-4.5 तास हांगा ऑफिसर्स आसात. ते सगळे ऑफिसर्स ते इलेक्शन कॅम्पेन कितें करतात देव जाणा. हरमलच्यान आमचो खबरांकार विनोद मेथर. 10वी आनी 12वेक अनुसानूच सेकंड टर्म परीक्षा आसतली. गोंय शालांत शिक्षण मंडळाच्या बिरेस्तारा जाल्ल्या आम सभेन हो थाराव घेतलो. मात प्रिलीम घेवच्यो काय ना हो निर्णय स्वतंत्र स्कुलां आनी हायर सेकंडरी शिक्षण मंडळान दिला. 10वी आनी 12वेचे भुरगे सेकंड टर्माक विरोध करताले. पूण कांय स्कुलांनी सेकंड टर्म परीक्षा घेतिल्ल्यान आतां त्यो रद्द करप बरोबर जावचें ना अशें मंडळाक दिसलें. गोवा बोर्डाची सर्वसाधारण बसका बिरेस्तारा जाली. 10वी आनी 12वेची सेकंड टर्म परीक्षा रद्द करप ना असो निर्णय ह्या बसकेंत बोर्डान घेतलो. कांय शाळांनी ह्या आदींच परीक्षा चालू केल्यात. त्या खातीर सेकंड टर्म परीक्षा रद्द करप ना अशें बोर्डान थारायला. मात प्रिलिम्स घेवप काय ना हे शाळांचेर सोडला. Board has been consistently saying that the second term has been introduced after many
discrepancies found in the previous scheme, and that is why we have always stuck by the decision that we will be having the second term, and it was discussed today at the board meeting, and we stand by that decision that there will be a second term examination and status quo will be maintained. विद्यार्थ्यांच्या हिता खातीरूच हो निर्णय घेतला अशें चेअरमॅन म्हणटा. It is not a burden on them. In fact, it will help them to be better prepared for the examination, because it is on their way to appear for the final exam. So it will help them to prepare for second term and as well as do well for the finals. Whenever any interest is taken, we have always taken the interest of the students, and we find that this system is for the interest of the students, and therefore we have said that we will continue with the second term exams. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार ओंकार फळारी. केपे तालुक्यांतल्या एका आमदाराकडे पयशे घेवंक वताले म्हणून दुबाव्यावेल्यान वेंचणूक आयोगाचो केपेचो भोवतो पंगड आनी पुलिसांनी मेळून बिरेस्तारा बाळी 38 लोकांक ताब्यात घेतले. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी ह्या घडणुकेची चवकशी करतात. ताब्यात घेतिल्ल्या लोकां मदीं 29 बायलो आसात. इतले मजगतीं वेगवेगळ्या खात्यांतली सुमार 600 भुरग्यांची सरकारी नोकऱ्यांची ऑफर लेटरां वेंचणूक आयोगान स्थगीत दवरल्यात. काय एसटी लोक केपेच्या एका आमदाराकडे पयशे मागूंक वता अशी माहिती भोवत्या पथकाक मेळिल्ली. त्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी आनी पुलिसेन एक पिकअप बाळे आडयली. पुलिसेन 38 लोकांक ताब्यात घेतले. तातूंत 29 बायलां आसा. आमदाराक कित्याक मेळोवंक वता हाचेर तांच्यांनी स्पश्ट उत्तर दिलें ना. I received a phone call from PSI Kepe, Rahul Damsekar, informing me that some pickups are going towards the house of the MLA to collect the money. He had a doubt over it that they are going to collect the money in connection with the election. I got call from the deputy collector also. He has telephonically informed me that one written complaint has also been received by him from the ex-MLA Prakash Bedi. So that also confirms some illegalities are going on in the locality. केपेचो एक इच्छुक उमेदवार जोझफ गोंसाल्विसान आमदाराचेर कडक कारवायेची मागणी केल्या. आनी हे लोकल ऑथॉरिटीज, गव्हर्मेंट, कमिशनर ऑफ आमचे इलेक्शन कमिशनर व्हेरी सिरियसली तेजेर नोट करून तेजेर तेमी एक लिगल इन्क्वायरी बसोवची, बिकॉज दीस इज नॉट फर्स्ट टायम. आयजूच आयकना हांव, हें सद्द चलता. आनी आतां हांव केपेच्या बावल्यातल्या लोकां कडेन मेळ्ळा. ती म्हणटा साहेब हय आमी गेल्ली थिंगा आनी आमकां ते पयशे दिवपा म्हण आपयली म्हण. दे आर ऑल्सो कन्फर्मींग. इतल्या मजगती वेंचणूक आयोगान आचारसंहिता कोणी मोडची न्ही म्हूण कडक नदर दवरल्या. सुमार 160 लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मेळिल्ल्या उमेदवारांक नोकऱ्यो मेळूंक शकता. मात सुमार 600 उमेदवारांक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट पत्रां मेळिल्ल्यान वेंचणुके उपरांत नोकऱ्यो मेळटल्यो काय ना हें स्पश्ट ना. महिला आयोगान आमदार आग्नेल फर्नांडिसाक एका कार्यावळीक आपयल्ल्याची चवकशी वेंचणूक आयोग करता. पूण महिला आयोगान ताचेर फावा ती जाप दिवंक नाशिल्ल्यान वेंचणूक आयोगान हें प्रकरण दिल्ली पावयलां. नोटीस आमी दिला त्याच दिसा तांगेलें एक जस्टिफिकेशन आयिल्लें आमकां थ्रू जिल्हा सभेकू की तांणी तो प्रोग्राम खूब पयलीं प्लॅन केल्लो आनी त्या प्रमाणे तांकां इन्विटेशन दिलें म्हणून. पूण दीस कॅनॉट बी अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन. खूब पयलीं प्लॅन केल्लो हाजर तो तुमी ना करपाक मेळना. जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट सुरू जाता त्या वेळार जे तातूंत बंधनां आसा ती सगळीं बंधनां तांणी सांबाळपाक जाय. म्हापसा उपजिल्लो अधिकाऱ्यान नार्वेकराचेर जाल्ल्या आरोपाचेर अजून अहवाल दिल्लो ना. उपजिल्लो अधिकाऱ्यान अहवाल दिलो ना जाल्यार वेंचणूक आयोगान ताचेर कारवाय करपाचें थारायलां. अबकारी खात्या सोऱ्याच्या दुकानदारांक सतयता अशी कागाळ आयोगा कडेन आयल्या. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार राकेश कानोळकार, मडगांवच्यान सावियो डायस आनी लौकीक शिलकार. आदलो पर्यटन मंत्री माथानी साल्ढानान युगोडेपा सोडलो. सुत्रां सांगतात ते प्रमाणे कुठ्ठाळे युगोडेपाची तिकीट मेळपाची शक्यताय नाशिल्ल्यान ताणें युगोडेपा सोडला. माथानी म्हणटा युगोडेपा गोविपाची युती मान्य नाशिल्ल्यान युगोडेपा सोडलो. आपूण कुठ्ठाळसावन वेंचणूक लढयतलोच आनी भाजपा धरून हेर कांय पक्षाच्या उमेदवारीचो पर्याय आपले कडेन आसा अशें तो म्हणटा. मार्च म्हयन्यांत जावपी विधानसभा वेंचणुकेत गोवा विकास पार्टी आनी UGDPन युती केल्या. ह्या युती प्रमाण कुठ्ठाळेची जागा गोवा विकास पार्टीची नेली रॉड्रिग्साक दिल्या. तिणें ह्या आदींच आपणालें ऑफिस सुरू केलां. आदले मंत्री माथानी साल्ढाना 2002 वर्सा
ह्या मतदारसंघातल्यान काँग्रेसीच्या माविन गुदिनोक हारोवन जैतिवंत जाल्ले. आता ही सुवात गोवा विकास पार्टीक दिल्ल्यान माथांनी चाळवला. ताणे UGDPचो राजीनामो दिला. Regional parties get 1 or 2 candidates and then they jump from one party to another, even the party against whom you campaign during election. Now when you form a new party, you have to have policies and programs, and those programs you have to get it approved by the party you are joining. Now every time what is happening, this party just they get elected on a party ticket and then jump into any party that they feel they can get ministry in order to loot. That's what is happening already in Goa. We can see it very clearly. Now, I don't believe in that type of politics. I know the Kortali constituency well. I can do something better than 15 plus another 5. Nothing has happened in the constituency. Only looting is going on, gundagiri is going on, and harassment of people is going on, which has to be changed. And people saw the difference when I was there for 5 years, 2.5 years really. The party? I have not yet decided to join any party, but today I am very free to take a decision. In a day or two, I will make it known to the public why and to whom I may join or may not join. युगोडेपाचो अध्यक्ष डॉक्टर जॉर्सन फर्नांडीस, सरचिटणीस ॲडव्होकेट आनाक्लेत विएगास आणि गोवा विकास पार्टीचो सुप्रीमो मिकी पाशेकोन फाटल्या दिसांनी पत्रकार परिशद घेवन युतीची घोषणा केल्ली. पक्षाचे उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट राधाराव ग्रासियासाक ही युती मान्य ना. युगोडेपाक आनीक सुवाती जाय अशें राधारावाचे म्हणणे आसा. आता माथानीन पक्ष सोडिल्ल्यान परिस्थिती आनीकूच वायट जाल्या. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार लौकीक शिलकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.